गोंयभर खवदळ घातिल्ल्या जॉब स्कॅम प्रकरणात आता वेगळेच मोडण मेळपाची शक्यताय आसा। ह्या प्रकरणातली मुखेल दुबावीत पूजा नायक हिची फोंडेंच्या न्यायालयात जामिनाचेर सुटका करून तिका थाकाय मेळिल्ली आसतनाच आता दिवचल पुलिसेन पूजा नायक हिका एका प्रकरणात अटक केल्या। मंगळारा फोंडेंच्या न्यायालयान पूजा नायक हिची जामिनाचेर सुटका केल्या। सुटकाच जातकीच दिवचल पुलिसेन पूजा नायक हिका ताब्यात घेवन दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर हाडून तिका रितसर अटक केल्या। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण जॉब दिता अशें सांगून पूजा नायक हे बायलेन 2 लाख रुपयांची टोपी घातल्या अशी कागाळ एका तरणाट्यान दिवचल पुलिसेन दिल्ली आसा। हेच कागाळीची फाटभुंयेर दिवचल पुलिसेन पूजा नायक हिका अटक केल्ली आसा। ह्या प्रकरणात आनीक कोण घुसपाल्यात काय ना ते चौकशी केल्या उपरांत स्पश्ट जातले। मात जॉब स्कॅम प्रकरणाची पाळा दिवचले मेरेन पाविल्ल्याचें स्पश्ट जाता। आता पळोवचें पडटलें पूजा नायक चौकशे वेळार कितें म्हायती उगड करता ते। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।